बूझ आए तक माझ्या लग्नाचा अल्बम आणि खूप दिवस झाले हांवेनूय पळोवना. चला पळोवया आमी आतां. ही आसा बॅक सायड आमची. आता फुडली सायड. आमची डेट दिसता 28/11/2019 म्हटल्यार 2019 जाल्लें आमचें लग्न. चला पळोवया फुडलें. चला अशें दाखयता, अशें दिसना तें सारकें. ही जी साडी नेसला ती हांवें मम्मीच्या सायडीतली, म्हटल्यार आमी फस्टूच न्हेसून वयता ती. ही मागीर माळ बी घालून काडलेलो फोटो. ही आमची पत्रिका. हे नोट्स घातलेले तेणी मराठीन. पाऊल क्षणाचा पण गारवा कायमचा, भेट क्षणाची पण मैत्री दोन जीवाची, तसाच हा विवाह मुहूर्त क्षणाचा पण नाते आयुष्याचे. हे आमचे मेहंदी आसलेलो तेन्ना हांव. हांगासर वैभव म्हणून नांव बरयल्लें. मागीर वैभवा सोदपाक बी लायल्लें. अशें मेहंदी काडटा आसतना थंयसर प्रॉब्लेम जाल्लो. म्हाका प्रोफेशनल कोण मेळोना. कित्याक आमचें लग्न, म्हाजी हळद जी आसली ती आमची गांवान आसली आनी थंयसर तुका प्रोफेशनल कोण ना. म्हाका अशीच कोणी तरी काडलेली थंयसर. हो आमचो देव. देवाऱ्या कडेन पांयां पडटाना, हो चुडो भरताना.
चुडो भरपा येयल्लो तेन्नाचो हे फोटो. ही माझा मम्मी आणि पप्पा. ह्यो हळडी कडे काडलेलो फोटो. मागीर सकाळचे हळडी कडे जे असतात ते सगळे बट येतकूच वेडना घालतना. ही माझी मामीन वेडना घालप आसता. ही माझी मामा आई म्हटल्यार मम्मीची आई तेन्ना आसली ती, आता ना ती. हे माझ्या काकाचे चेडू म्हटल्यार माझी भयण. म्हाका सक्की भयण ना, माझो भाव आणि हांवच आसा, दोगूच जाणां आमी. सो करो माझ्या त्या भयणीन घातलेलो. ही माझी सगळी काकी मामी, माझी भयणी म्हटल्यार आतेची चेडवां बी सगळी. हे सगळे हळडी दिसा काडलेले फोटो. हे सगळे कॅसल रॉकचे. आमी कॅसल रॉक हळद जाल्ली माझी, म्हटल्यार आमचे मेन घर आहा थंय. हळडी कडे जे हांवें हे घातलेले गळ्यान हातीन ते हांवें ओन केल्ले म्हाज्या हातीन. ते रेडीमेड मेळटा न्हू असली फुलां, ती हांवेनूच हाडून केल्ली. मम्मी हांगा पयलींच हळद लायतना म्हाका. हो लास्ट फोटो म्हाजो सगळ्यांनी हळद लावन जातकूच. ह्यो माझ्या मावशेची चेडवां. ही माझी मावशी, दोगूय जाणां. ही आतेली, आत्या बी सगळी. आत्या म्हटल्यार पप्पाल्यो भयणी आणि मावश्यो म्हटल्यार माझी मम्मेल्यो भयणी. हो माझो भाव धाकटो म्हाज्याकून. हे अशे नोट्स घातलेले तेणी बारीक बारीक. फोटोग्राफर आमचोच असलो तो रिलेटीव. हांगासून म्हाजो लग्नाचो हो स्टार्ट जाता फोटो. ही साडी हांवें म्हटल्यार शालू म्हटल्यार साडी टायपूच घेतलेली, कित्याक तेंच्यांनी म्हाका शालू काडलेलो म्हणून म्हाका एक साडी जाय आसली म्हणून ही हांवें चूज केल्ली. आतां हांव हांगा पांया पडोन भायर सरतना हे मम्मी पप्पा पांया पडटाना, आईच्या पांया पडटाना. ही माझी आजी पप्पाची आई. ही माझी मावशी. पळय हांव भायर सरतना हे काडलेलो. ही माझी भयण.
ही गाडी आमचीच. यो हॉल. ही न्हवऱ्या भितर घेवपा रावली. भितर घेताना ही मम्मी. मंगळाष्टका चालू असताना आहे. माझा मामा बाहेर काढताना म्हटलं स्टेजीर हाडटाना मामान हाडप असताना. तेणी हे अशें सगळ्यां नोट घातलेले. बरें आसा, बरें घातलेले तेणी. यू वील ऑलवेज बी मायन फॉर नाव अँड फॉर एवर. वैभव तो सगळ्याच फोटवान बरो येयला. हांगासर म्हाजो मामा म्हाज्या फाटल्यान आसा आनी वैभवाचो मामा वैभवा फाटल्यान. हे हांगासर ते हळद बांदता न्हू, हळदी कुंड काय कितें बांदतात तेन्नाचो कूट दिसता. हळदीचो कूट कितें म्हणटा बांदतना. हांगासर हार घालतना वैभवा उखलपा आसले ते म्हणून हांवें बेगीन बेगीन घातलेलो. तेजे फ्रेंड रावले ताका फाटल्यान ताका उखलपा. तांकां चान्स दिवंक ना हांवें. हे पळय वैभवाची व्हडली भयण भाऊजी, वैभवाचो डॅडी, ती धाकटी भयण कोरो घेतलेली तेणी धाकट्या भयणीन. हे म्हाज्या काकाचे चेडवान कोरो घेतलेलो. मम्मी आनी पप्पा. ही ओटी भरतना पयलीं ते तेंचे सायडीन शालू दिता तेन्नाचे. मागीर हांगासून जाता सगळे सैऱ्या. खूब आसा हे फोटो. तेन्ना कळोकूच ना कोणाचे दवरपाचे आनी कोणाचे कॅन्सल करपाचे. सगळ्यात घातलेले. थोडेच जे बरे येवंक ना तेच हांवें सेपरेट केल्ले, म्हटल्यार कॅन्सल केल्ले. ही सगळी कोण लग्नाक येयल्ली ती सगळीं जाणां. म्हाजी मामी, मामा म्हटल्यार सगळी मामाची फॅमिली. तेजी हे व्हडले चेडूं, धाकटे, मदले. आतां व्हडली जाली ती. लग्नाक जाली 4 वर्सां आतां. केन्नाच 4 वर्सां गेली कळोकूच ना म्हाका. हांगासर हे कन्यादान करतना हांगासर मातशे इमोशनलूच जातात न्हू सगळीं जाणां. इंद्रधनुष्याच्या रंगाने सुकणारे अन्न, मनोमोह गंधाने दरवळणारे, आपुलकीने फुलणारे अन्न, एकमेकांना जपणारे नाते, आपले असावे जीवन शीतल करणारे घरकुल आमचे. तुमकां कशें दिसले नोट्स मातशें सांगा म्हाका कमेंट करून. ही युगायुगाची नाती, हळव्या प्रेमाची महती,
सागरही थांबे केव्हा त्या एका थेंबासाठी. हो भट आमचो असलो ह्यो वैभवाच्या सायडीचो. लायो घालताना हे सगळे माझे भाव. म्हाका भाव आसा 7 पण माझो सक्को भाव एकूच. सगळ्यांनी हे सूट घातलेले बरे दिसताले. लास्ट फेरे काढताना एक नोट सांगा. आज घेतला व्रत तुम्ही शतजन्माच्या साथीचे, आयुष्याच्या यज्ञाभोवती 7 फेरे प्रीतीचे. बरं हा नो. परत आता परत म्हाका तो टायम याद जालो. हांगा एक हांव हे 5 बर्तन जे हॉलान करतात ते. पण मागीर आमच्यांनी केल्ले 5 बर्तन. हे बेस्ट शास्त्र म्हणून केल्ले तेंच्यांनी. हे जेवणाचे सगळ्या लास्ट आमी जेवपा आसली. त्या टायमार जेवण कसलें कितें तें कितें कळना न्हू. ही नोट आसा पळय. हो जो शालू असलो तो वैभवान काडलेलो तेंचे वाटेचो. तो बरो हेवी असलो. हांगा जी लास्ट भेट जाता ती ही माझी मावशी व्हडली. तो टायम याद जाता. हांगा काटे जाता. हो पळय पप्पा. माझी बहीण भायर सरताना. नोट. माता पित्याच्या सावलीतला काळ सुखाचा उजळला, लेक चालली सासरला. हे वयताना जालो एंड अल्बम. बरें जाल्लें लग्न. अल्बम हांगा सोंपता. लास्ट अल्बम पळयलो. तुमकां कसो दिसलो? खूब दिसान हांवेनूय पळयल्लो. मातशें जातात न्हू इमोशनल. एक याद जाली म्हाका. लग्न जालें भितर घेताना आमी एक नांव म्हणून घेवपा लायता. तें हांवें नांव घेतलेलें. म्हाका याद जाली ती आतां तुमच्या कडेन शेअर करता. नांव घेतलेलें हांवें. हळदी कुंकवाच्या 2 वाट्या, सुहागाची खूण आनी वैभवरावांचें नांव घेते, बोरकरांची सून. अशें हांवें हें नांव घेतलेलें. याद जाली म्हाका. चला तर फाल्यां मेळटा तुमकां. तुमकां कसो दिसलो म्हाजो हो अल्बम तुमी म्हाका कमेंट करून सांगा. चल बाय. गुड नायट.